Utus-utus sangka asboka Sumya mandira tiarikana Berikan betungkanya Bukara ketandika Diterangkan kenun perekam Diterangkan kenun perekam Pagi sumya ami Ayah tuji seshi Kaku tak cegayin tunggakan Pamunai ngulung kami Sumya tuji budi Bukshi tuam cipat kijini Ngutusum tersangka asboka Sumya mandira jarikana Berikan betungkaya Bukara ketandikan Diterangkan kenun perekam Diterangkan kenun perekam पवित्र नदीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो जेजू बाळकाते मगाच्या भावांनो आणि भयणीनो जेजू बाळकान आमकां फोव केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिवंक सांगात जमल्या तशेंच जायतीं ते सावा गरजो विनंती मागणी घेवन आमी आयल्या आज प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या ते सवा पासून आनी प्रत्येक रितीन भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक बरोवन आसात तांचे पासून आनी प्रत्येक रितीन अमेरिका इराण इस्रायल मदलें झूज बेगीनच संपोवन शांत वातावरण रुपीत जावंक कृपा ह्या ते समापसोती ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया बरें आनी वायटा मदें झूज एक दीस चलता जायते फावटी बरें दिसच्या बदलाक आमी वायट संगतीक लब्धतांव पथकांक पडतांव देवतांव पयस वेतांव हेच्या वंजलांतली ती अकरेची उतरां जो म्हज्या सांगताना तो म्हज्या विरोध सुसय जो म्हज्या सांगता पुंजयना तो शिंपडायता तर देवा संगी रावून क्रिस्ताच्या मोगांत वाडूंक आनी वस्तू संदेश हेरां संगी वांटून घेवंक कृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया थोडो वेळ मौन रावन सरमच्या ल्हानवड पथकांची आमी दूख धरया संगत म्हणये हांव पातकी सरपदवेगा आनी तुमकां भाव विलिनो सारून सांगता मनान चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून तुगे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव विलिनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा देवा लागीं लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावूं आमेन Sumia kakut Sumia kakut Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut प्रार्थुये
बहुवर्त्या महिमेवून देवा तुझे मुखार कलते जावन आम्ही हे प्रार्थना करता आमच्या सोडवण्याची परब लगी पावत येता तर पासकंसु गोडवडा बघतेन आणि सुफळायेन संभ्रम आमची काळजां तयार कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान चेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अशें म्हणटा सरेस्पोर हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली आनी म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातालो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यार हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें पूण तांणी पाळो दिवंक ना तांणी कान दिवंक ना आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणयेन ती चल्लीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांतावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसता हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडले तरी तांणी म्हजें आयकोंक ना म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना तीं दारून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजा प्रास पाश्ट जालीं देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय पूण तुका तीं चीत दिवची नात तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार तीं जाप दिवची नात देखून तांकां सांग ही परजा सरेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता विश्वासीपण नपैन जालां हें उतर तांच्या तोंडांतलें सरोन गेलां देवाचें उतर हें देवाचे उदुपकार देवा उजीर दिंबिया
तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवर्त महिमा तुका सोम्या एक पावटी जेजू एक मोणो देवसार सोडयतलो देवसार भायर वेतच मोनो आसुल्लो तो उलयलो तवळ लोक विचमिचतलो पूण ताचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेल्झेबुलाच्या शातेन तो देवसार सोडयता एर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गेंत हांव एक कुणा करून दाखय म्हणटले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगे लागलो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विबाड जायनासतना रावना तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घराणेय देसवाट जायनासतना उरना तेच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेका उपराटीत जाल्यार ताचे राज उरचें कशें हांव बेल्झेबुलाच्या शातेन देवसार धांवडयता जाल्यार तुमचेशीच कोणाच्या पदवेन धांवडयतात अशें ताणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरी जालें पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार धांवडयता जाल्यार दुबाबाबेन देवाचें राज तुमचे मदें येवन जालां एक बळवंत मनीस आपले हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदेक भद्रतेन आसता पूण ताच्याके बळवून दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका चलवयत जाल्यार ताका दैर दिवपी सर हातेरां तो वण व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो कोण म्हजेच सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सै जो कोण म्हजे सांगाता पुंजयना तो निजायकी शिंपडायता देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू बाळकथय मगोचे भावन आनी भयणीनो आमकां एकल्याक बऱ्या वायटाची ती विसोन करूंक आमकां स्वातंत्र्य लाभलां पूण मोसोर हंकार असले अवगून आमकां आमच्या मनशाच्या काळजांनी रिगल्यात आनी आमकां वायट वाटेक वांगडा वाटेक आमकां आपोवन व्हरता मोसराची दिश्ट ती वांगडी आनी अशीर हेरांचें बरेंपण आनी एकल्याक तोपता एर वयर येत आसतना प्रख्यात जातना तांकां शिरकावन घालचें सकला घालचें हे आमी एक दीस म्हणले परी घरान समाजेंत वा एर खंयसर आमी गेल्यारय ह्यो संगती आमकां परत परत आमकां आयकूंक पळोवंक मेळटात सत मांडून घेवंक कोडू मारतना मोसराचो उजो थंयसर पेडटा हेरांक कशें सलवोवचें म्हणलें चिंताप सवालां थंयसर उब जातात असले हे घडीत आयच्या वांजेलांत आमी नियाळता मोसरान आनी कुस्ट्यापणान भरलेले फरिसेव देवसराच्या बळान सुटका दिता जेजू अजापां करता म्हूण अपप्रचार करतात कोट्या स्पिरिताक धांवडावची पदवी जेजूक सर्गींत हांव न्हय बगार देवसराच्या बळान त्या मुखेलीच्या बळान सकड करता जेजू देवसराच्या बळान देवसार सोडयता म्हणलो आरोप ताचेर घालतात पूण जेजू हांगासर आमी पळयता तांच्या कपटपणाक जेजू रागार जायना जें कितें बरें करूंक आसा तें बरें करूनच वेता देवा बापाच्या बळान आपलें काम करता म्हूण तो सांगता कुणा मुखांत वा अचापा करून तांकां दाखयना बगार तांकां समजोवचें बरी जाणाऱ्या भाशेन तांकां शिकयता तांकांच सवाल घालता आनी तांचे थंय आसलें तें सूख चिंताप नीट करूंक पळयता तांणी जेजूक मांडल्या फासान तांकांच शिरकावचें बरी तांणीच संपटचें बरी करता भाऊ भयणीनो आयच्या वांजेलांत जायते कडेन देवसराचो सैतानाचो उल्लेख आसल्यान
याविषयी समजून घेऊंक नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. चलचे जिवितांत एक पावटी आमी सैतान असो देवसार असो उगडास काडटा. घरांनी झगडी जाता आसतना आनी झगडी विपरीत जाल्यार ओ कितें देवसार लागले बरी करता म्हणलो उल्लेख आमी करचो आसा. कोणी मागण्या वेळार जमेल्यार सैतान तुज्या कानान शिमटी घालता म्हूण वडिलांनी सांगचे आमी जायते पावटी आयकलां. तशेंच सैतान मेल्ल्या रुपार कुलेंक जावन येता, दोवें कापाड न्हेसून येता, बोप किंकराड घालून येता, सुळयेच्या वाऱ्यार येवन दोसता म्हणलें आमी साबार पिंतुरांनी विविध उतरांनी जावं विविध जाग्यांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पूण पवित्र सभेची दोतोन पवित्र पुस्तक ह्या विशीं कितें सांगता म्हूण समजून घेवया. फ्रांसाचो कादंबरी कवी लिओन ब्लॉय जो कोण देवा सरशी वचूंक मागणें करिना तो देवसरा लागीं वचूंक विनंती करता. देवसराची वाट वा वायट वाटेक तो मेटां काडटा. इंच उतरां पापा फ्रांसिसान पापाल पदवी स्विकार करता आसतना सांगलेली आसात. हिंसा आनीत पाताक दोसतना आमी कितेंच करूंक शकना म्हूण देवसारच आमकां सांगता. कदाळ आमी कश्टाक पिडेक सांपडटा, तुज्यान कांयच करूंक जायना म्हूण देवसार तुका सांगता. आनी ह्या वेळार ताका आमी पाती येवचें न्हय. ह्या फसवणी ह्या बुलोवण्यातावन आमी आमकांच राखूंक जाय. देवाचें सैम जावन आसा, ताचें अस्तित्व जावन आसा सत. ताणें आपणा विशीं दिवचें व्याख्यान कसलें. जो आसा तसो हांव, जो आसा तसो हांव. देवसाराचें सैंब, पूण देवसाराचें सैंब फट. ताणें आपणा विशीं दिवचें व्याख्यान कसलें. तो म्हणटा तो ना तसो हांव, तो ना तसो हांव. देखून देवसार वा सैतान ना म्हूण पातयेतेला तें वा चिंतेल्याचें देवसाराक कांय समस्या नात. तो तांच्या सांगाता सदांच आसता, तो तांच्या बगलेनच आसता म्हूण आमी सांगयत. पूण पवित्र सभेची शिकवण आमकां कितें म्हणटा. सुकून पडलेल्या कोट्या आंजाक पवित्र पुस्तक आनी इगर्ज मातेचो संप्रदाय सैतान वा देवसार म्हूण वलायता. सुरवेर तो आंज बरो जावन आसलो, पूण तो वायट वाट विंचता. आनी आमी जाणां ह्या संवसारांत वायट आसा तें वास्तवीक सत. देखून वायटाक जीव दिल्लें रूपच देवसार म्हूण आमी सांगयत. सैतान देवा विरोध आसा म्हूण दाखोवचें प्रमुख लक्षण जावन आसा आमचे थंय आसलो तो अहंकार. पवित्र पुस्तक सैताना विशीं कितें म्हणटा. बायबलांत सुरवेर आनी निमाणे उत्पत्ती ग्रंथांत आनी उगडापणाच्या पुस्तकांत देवसाराक सर्पा बरी पिंत्र आयलां. हो संकेत जावन आसा अहंकाराचो, हाविधेयपणाचो, देवा विने स्वतंत्र जियोवचो आनी देवान रचलेल्यो सर्व संगती आमी देवान रचलेल्यो बऱ्यो संगती देवान बऱ्यो म्हूण रचल्यो तरी देवान कित्याक सर्पाक एक वायट दृश्टेन पिंत्र आयलां म्हणलें सवाल आमच्या मती पडद्यार उपसूंक पुरो. हाका कारण जावन आसा त्या काळाची पौराणीक काणी आनी त्या काळाच्या संस्कृतेक लागून सर्पाक देवसाराक सुचित करून दिला. पवित्र सभेची शिकवण आमकां कितें म्हणटा. सैतानाक निर्दिश्ट रूप वस्त म्हणली सुचावणी ना. सैतान म्हळ्यार विरोध करची सकत वा आडखळ हाडची सकत. जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळोवचें तर परीक्षा करचो वा तपासणी करचो ह्या दिशेन जोबाच्या पुस्तकांत ताका पिंत्र आयलां. म्हळ्यार देवाच्या परिदे भितर मात्र काम करचो म्हूण जोबाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. 9व्या सोल्यांत विविध नांवां ताका दिल्यां. ह्या संवसाराचो अधिपती, कुणेगार, फटकेरो, फटींचो बापय बेल्झेबूल म्हणल्या नांवान ताका उल्लेख केल्ले आसा. जेजूच्या मिसांव पयनात आमी पळयता देवसारा विरोध जेजू झुजलो. देवसार लागलेल्यांक जेजून गूण केलें. आपणाक तेंते सवां हाडलेल्याक ताणें धांवडायलें. आपणाच्या पाटलावदारांक वा शिसांक
वो देवसार परत नाडटलो म्हण जेजू कळीत आसलें देखून दाखल्याक एक दृश्टांत वा दिवचें तर पेद्रोन जेजूक नेगारलें सूख वळखलो पूण देवसाराच्या ताळण्याक सांपडलेल्या जुदासान ताका विकृत केलो. देवसार पाताक करूंक नाडटा पूण पाताक करची सकत ताका ना. देवसार आमकां पाताक करूंक नाडटा मात्र पूण पाताक करची सकत ताका ताचे थंय ना. तें स्वातंत्र्य आमचें तें ती विसोवन आमकां दिल्या. एक दृश्टांत दिवचें तर म्हज्या हातांत एक सुकणें आसा म्हण तुमी चिंतया पूण तें सुकणें जीव आसा वा मेला वा मुठीन धरनाव आनी एकल्या लागीं विचारूंक मुखार सरलो तर तो म्हणटा एखाद्या वेळार जीव आसा म्हळ्यार हांव ताका म्हज्या मुठीन चिड्डून ताका मरचें बरें करता वा तुवें मेला म्हळ्यार हांव मूठ सुटोवन ताका उबाशें करता. हें स्वातंत्र्य हें आमकां ही विसोन करची हें स्वातंत्र्य आमकां दिलां. तें स्वातंत्र्य आमची जिणी बऱ्या आनी वायटा मदलें एक झूज जावन आसा. वायट आदारता तो फसाक पडटा वा वायट वाटेक धरता. हांव पातकाक पडोवंक देवसार कारण म्हूण वा आमी किदाळय सुकारी मारूंक जायना. चिंतपा सकत वा स्वातंत्र्य देवान आमकां दिलां ताचें कोटे मोडूंक जेजू लागीं आमी सदांच रावूंक जाय. देखून आयच्या वांजेलांतली ती क्रेची उतरां तो म्हजे सांगाता जो म्हजे सांगाता रावना तो म्हज्या विरोधूच सय. जो म्हजे सांगाता पुंजयना तो निजायकी शिंपडायता. आनी एक विशय आमी समजून घेवचो तर सैतानान जेजू देवाचो पूत म्हूण ताका कळीत आसलें. सैतानाक जेजू देवाचो पूत म्हूण कळीत आसलें. मार्काच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता देवसार ताका पळयल्लेंच सरपडून म्हणालो तुमचो देवाचो पूत. मार्काच्या 1 अध्यायांत आमी पळयता देवसार बोब मारन नजरांतल्या जेजू तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जन म्हूण तस्सो देवसार उल्लेख करता. पूण जेजून सदांच मनशा सैबान देवसारान ताका मनशा सैबान नाडलें. कित्याक जेजू संपूर्ण रितीन मनीस संपूर्ण रितीन देव जावन आसलो. ताका येयल्ल्यो ताळण्यो ताणें मनशा सैबान फुड केल्यो आनी तो जैतेवंत जालो. दैवीक स्वभावन न्हय. भाऊ भयणीनो सैतानाचो स्वभाव एकच आमकां देवाच्या संबंधतावन भायर घालचो आनी हाका ताणें केलची ती कुतंत्रां सादी आनी सुलाबायची आमकां बुलोवचो. कितल्यो सुखी केल्यारी बरें म्हूण दाखोवचें. कोडू वखदाची गुळी बैल्यान साकरेचें मेल सारून दिल्ले बरी सैतान ताचें काम एक दीस करनासा. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता सैतानाक तुमी इडेन दिवचेंच न्हय म्हूण सांपावलो सांगता. देवसाराक आमी भियोवची गरज ना बगार आमी जागृतकाय करची गरज आसा. मागणें देवाचें उतर आमकां सैताना विरोध आसचें तें बळादीक हातेर. जायते फावटी मागण्या रितीरेन आमी आमकां पाताकच चड बरोवन तशें दिसता पूण आमचो देव काकुळतीचो बोगसानेचो म्हूण आमी सदांच उडास दवरया. लोकाच्या वांजेलांत आयचो वांजेल आमी नियाळ केल्लो आसा आनी ह्या वांजेलांत जेजूची मौत आनी जेजूचें मौत ताची किदाळय जेरुसलेमांत येवची आसली. गलिलियांतावन जेरुसलेमाक वचचें पयन ताचें जावन आसलें. देखून आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसारी पयनारी जावन आसा. आमचें जिवीत क्रिस्तीक केंद्रीत जावं दी म्हूण आमी सदांच मागया. प्राजीत काळार आमी आसा आनी ह्या दिसांनी सडीत संभ्रम वा आवाजाच्या संवसारांत आमी थोडे दीस आमी पयस रावता आनी ह्या वेळार देवाचो ताळो सडीत लागशिल्ल्यान आमी आयकूंक जाय. हाचे पयले वाचप आमी आयकलें. इस्रायल परजेक देव एझेकियल प्रवादे मुखांतर इसाया प्रवादे मुखांतर दिल्ली ती आज्ञा म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा जातल्यात आनी जो कोण म्हज्या फाटल्यान वेता ताका सूख लाभतलें. पूण इस्रायल लोकांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना आनी तांची काळजां दारुणायची जालीं. तोंड दाखोवच्या बदलाक
ताणें पाठ दाखयले म्हूण पवित्र पुस्तकाची उतरां आमकां दाखयतात, आमकां सांगतात. आमच्या बापा मागण्यांत आमी म्हणटा सर वायटांतावन आमकां निवार. संवसारांत दोन सकत आसात, बरी सकत आनी वायट सकत. आनी ह्या वायट सक्ते वयर आमी सदांच आमचें झूज चलोवंक आसा. हाचे विरोध झुजोवंक पवित्र स्नाना वरवीं वा हेर सक्रामेंता वरवीं आमकां लाभलेली ती पवित्र स्नानाची ती कृपा, ती ससाय एक दीस आमी मागोवंक जाय. आयच्या किर्तनांत आमी उल्लेख केल्लो तें वाक्य सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात. ह्या प्रांजीत काळार देवाचो ताळो, जेजूचो ताळो आयकूंक, ताच्या आसरपणांत रावूंक, ताच्या मोगांत रावूंक आनी भक्तीक करण्या मुखांत मागणे ध्यान उपासा मुखांत क्रिस्ताक चडीत लागीं जावन ताचो अनुभव सोडून तो हेरां संगे वांटून घेवंक कृपा. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें आसरसत आसतना आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. आमेन. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी प्रभू सभेच्या आदोळाक सर्वेस्वर मानून घेव. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या कोट्यापणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानू. खरें सूख तूं तांकां बसयताय देखून पडकेऱ्या दादोसपणांत ती लबदानाचें कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुये. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवे करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची कळसां. फावो करताय आमच्या भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो. आमच्या वंदोवन येवदामून तुजे सक्रे करून निर्लोभी काळसान भरताय तूं आमकां नव्या बळान आनी सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगती तुजे स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायतांव. Povi, povi, povi.
बापा क्रूस तुम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या सुम्याची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावडता सोगोट परगटूय जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरण सोनेपण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवीत सोंड आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेवन बापा पिठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे एकी वर्गां बराबर तेका प्रिती मोगान तूं वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेसाची दये कर म्हण आमी मागताव ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांजुजे तिसपती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू हुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाची त्या सवा संगता घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची येसलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायठांतलें आमकां निवार दैकृणयाचे वेतान सवस काय आमकां दी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडवंदराची जो क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय त्या राजोर की बोधवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समेरी जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोठान सांबाळ तुजे तने राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसो महिमा सुगुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती दिवी
देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकोळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकोळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें मदीं भितर येवन ते म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
थोडो वेळ मौन राहून काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्गां देवया. उरतो दीस नवो दीस आमकां फावो केला देवाच्या हजरपणांत रावूंक, देवाची कृपा मागूंक, ताच्या संगतपणान वाडूंक आनी ताची शिकोवण आयच्या दिसा आमी आयकल्या. सो कोण म्हज्या सांगाता ना तो म्हज्या विरोध सुसय. सो कोण म्हज्या सांगाता फुजयना तो निजायकी शिंपडायता. जेजूच्या संगतपणांत रावूंक, ताच्या सांगाता कसो अनुभव सोडूंक, म्हज्या कृपेन वाडूंक आनी तसो संतोश हेरां संगी वांटून घेवंक कृपा ह्या पवित्र घडये जेजू आमच्या काळजांत आसतना मागून घेवया. उबे रावया. प्रार्थूय. प्रतिवन बापा, दैवीक जिवे दिता ता जेवणांत तूं आमकां बसताय. ताच्या गटायेन आमकां पातकांतली उबारून तुज्या कृपेन माई पसांत सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमच्या नव्या जिणेच्या दिसपट्ट्या सालीन दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागता हांव. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दे करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाब आयवन डिसोजा तशेंच क्वायरिस्तांक, वाचप्यांक, तुमकां सुमेस्तांक आनी स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा हांगासर सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट, त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा आनी आयताराचें सांजेच्या 6 वरार आमच्या पुनशेताच्या वाठारांत कुर्साची वाट आसा. ह्या भक्तीपणाक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच भाग्यवंत हप्त्यांत मंगळारा दीस सकाळींच्या 6 वरार मिसाच्या बलिदाना सुवें आमी 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन सुरू करता. आनी त्या दिसा मंगळारा दीस रातीं हांगासर नायट विजील आसतलें आनी हें आराधन मुखारून वेता बुधवारा सांजेच्या 9 वरां पर्यंत. आनी 9 वरार संपणेचें मीस आसा आनी ह्या भक्तीपणांतय भाग घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमकां कशें पावट जाता तशें हांगासर ह्या 2 दिसांनी येवन तुमी आराधनांत भाग घेवंक आपोवणें दिता. विविध रितीचें आराधन आमी हांगासर चलोवन व्हरता. तेजे मागणे, नायट विजील, म्युजीक मुखांत्र, तशेंच जेजूचीं पाशवां नियाळण, घुमटां ह्या मुखांत्र, कंतरां गावन अशें विविध प्रकारांनी आमी आराधन चलोवन व्हरता. हाचे विशयंत चडीत विवर तुमकां मुखल्या ब्रेस्तरांनी मेळटलो. आज मिसा उपरांत वांच्या उंड्याक आनी तणपेवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां अशीं आसात. वाचतना तुमी मुखार येवन वाद स्विकार करचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वनिता फर्नांडीस, एन्सन फर्नांडीस हाका बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर उर्वा चिलिंबितावन. तशेंच फेलिक्स प्रकाश दांते बोंदेल तावन, रेनिशा फर्नांडीस मुक्का तावन, लायनल आनी वीना सर्डाना देरेबायल तावन, आयरीन फर्नांडीस पालदाने तावन. तांकां तशेंच तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नवेना खातीर आमी दिबे म्हणया. बाळूक जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सोम
तेजो मनशांचो इश्ट जावची येलो सरकारांच्या कर्ज आनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन नांव ताका फवसलें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू ना वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या सरकर्जांनी तो पावता रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड भाऊ भयणीनो बावडताना आमी हांगासर आयल्या जायतीं तेसांवां आमी घेवन आयल्या जायत्यांनी हांगासर तांच्या तेसांवां पासोत मागोवंक सांगलां बरी एक दीस आमी कश्टांत पिडेक वळोवंक जाता आनी विविध समस्यांक आमी शिरकाता पूण जेजू तसो सांगात तसो आधार ताची वाट आमकां दाखयता बरें करूंक भायर वाटेन चलोवंक तसो सांगात तरी एक दीस आमकां लाभयता येया तुमी कश्टांतल्यानो वजन बवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणजे जू व्हावंक चलप म्हजें वजें हाळू कश्टांचें वजें पिडेचें वजें जेजू मात्र हाळू करूंक शकता तर ह्या वेळार सर आमच्या गरजां पासत मागया वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पासत आमी मागया तेजे जाण आमची भाऊ भयणी विविध पिडेक लागून आस्पत्र्यांनी घरांनी कश्टून आसात निराशे जाल्यान बेजारायन आसात तांकां तुजो जेजू संगात लाभून दी कुरपेन बरोवन दी म्हूण ह्या वेळार मागया भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवन आसात ह्या सगळ्या वर्सां जें कितें शिकल्यान तें बऱ्या रितीन बरोवंक बरी सनवाय बरी भलायकी तुजो जेजू तांकां लाभून दी म्हूण ह्या पवित्र घडये आमी मागया अमेरिका इराण इस्रायल ह्या झुजा वरवीं विविध आमची भाऊ भयणी पयशिल्ल्या गांवांत आसात भिरांतेन आसात कश्टाक वळोवंक जाल्यान बेगीन हें झूज संपोवन शांत वातावरण रुपीत जावंक आनी सर संकश्टांत समस्यातावन आमी पयस सरून हें झूज संपोवंक ह्या वेळार आमी मागया आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान प्रायवंतांक भलायकी काम सोदतल्यांक जोगतें काम सैरिकेच्या सुज्ञेर आसल्यांक बरो जिणे सांगातीन परगांवांत आमकां वावर करतले आमच्या भावा भयणीक बरी भलायकी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतल्या भुरग्यांचे देणे आमच्या वावरांत यशस्वी सेसांबरा मायामोग वायट संतेतावन ह्या प्राजीत काळार मुक्ती गरजेवंतांक आदार ह्या दिसांनी ह्या प्राजीत काळार लाभून दी म्हूण आनी सर आमच्या वैयक्तीक तेसांवां पासत मौनपणी ह्या वेळार आमी मागया सांगाता म्हणया ए भाग्यवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोकोलेलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मुरये कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरये कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरये कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालनाय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालनाय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालनाय आमचे माग बाळूक जेजू लागीं सांगाता मागया येच्या पंचा जेजू बाळका
आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे तितलें बेरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दीत. काड आमचे वयले सर कस्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुसावान आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदांच सर्वता. बळका जेजून आमच्या वैयक्तीक कुटुंबा जिवितांत जायतीं मात कार्यां बरेंपण अजापां केल्यात. मौन रावून सर आमच्या लाभलेल्या बऱ्या संगतीक बऱ्यापणाक बळका जेजूक अर्गां दिवया. अर्घ मागणे सांगता म्हणये हे भोव उदार बळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या ज्या पंचायी माझे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जाव बळका जेजूक आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बगोवया. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्रत्म्या सोवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू Barca tutti sono ravvocchieta, tuve che le servore pon amini Yarta Cristo confessarai calzanti usa santa Dăia târmun ami părăta Mușa pona parom tuce părapă Sadi puri mona chaturam kakă Babat berwusian muka mai pasan Cieu cam tu urbescă Muncea ponan wadom tuce părabă Sadi puri mona chaturam kakă Babat berwusian muka mai pasan Cieu cam tu urbescă Măcar putrasă-ve, au coarmăria și roatii amca.